मॉर्निंग ब्रेकफास्टाक मम्मी आज आमकां करता शिरो आनी टायम कितलो पावणे 8 जाल्या दिसता. आज आमी लेट उठले, रेडी जावपाची आसा. चाव जाली आतांच घाल एक कप खंय. चाव दीदी गरम हा. ओ जालो न्ही शिरो तो रेडी. गरम ना चाव पिवन घेता आमचो शिरो बी पळय रेडी जालो. मीठ घालू ना आतां घाल नाल्यार बरो लागता आमकां. टी टायम. येस, तो आमगेर आसा टी टायम म्हटल्यार शिरो आनी च्या. रस मीठ खावपाक दिली ना ना एक दीस स्पेशल सांजची हांव खातलें. तूं आनी कितें खा. तूं काल म्हणटालें आतां खंय तो वीक न्हू तो दुसरे कडेन आसता थंय स्टॉप केला न्ही. पूण हांगा तो बरें लागता. मीठ कसं घातलें तुवें? मम्मीन मीठ घालनाशिल्लें हितून. गांवठी तुका सगळें रेडी जालां. फक्त ब्रेकफास्ट इतलें उरलें आमचो करपाचें. तुका तो शिरो घालून दवरला मगो येता. तूं घातलो? तो खाता शिरो ताका नुस्तें जाय. नुस्तें हाय तें कितें तरी घाल जाय. आज वार शुक्रार शेनवार सुटी कशें बरें जालें सकाळ फुडें शिरे बी खावपाक. तेल जाय आशिल्ली तीख बी. आतां 5 मिनटां उरल्या. आतां फक्त 5 मिनटां आसा आनी आमी सारको आज जावन 5 मिनटांनी भायर सरता. सो खावन घेता. आतां आमी वयता चपलाचें इल्लें उदक घेता. चिमणी पळया कितें रडटा. बरें दिसता न्ही सकाळ फुडें. दी म्हाका सत्री दी म्हाजी. हाड गो सत्री हाड. भितर आहा पळय जायो. काड गो गाडी. आयज पावस येतलो न्हू दिसता असो येतलोसो. बरें गे. सो आयज न्हू आमी वयतली मातशी बाजारान म्हणल्यार आमकां घेवन वतात पाव भाजी हॉटेलान. पाव भाजी
डॅडी आमी जेवण करता. मम्मी म्हाका जेवण करता शिकराचें तें दाळ शिकवपाक बेजार येता. सो तेजे खातीर आमी पाव भाजी दुसरे हितूतले घेवया नाल्यार तोच टेस्ट बेश्ट जाता. हॅलो. तर न्हू तुम्ही उद्या सकाळच्यान मातशें शूट केलें तितकें पयल्यात आसतलें आनी आमी न्हू आतां घरा कडेन उदूळ पावल्या आनी आमकां सामकी लागल्या भूक. सो आमी न्हू आतां एकूच मॅगी करता अशें ना आमी सदां मॅगी खाता अशें ना. आमी केन्नाय मॅगी करता. कितें हाडला हांवें तें बागायदाराचें काडून पळय तें टॉप रायमीन चिली खंय. हांव नको कितें असलें एक्सपेरिमेंट करून दिता मागीर आमकांच आवडना. मे बी ते टॉप रायमीन चिली म्हणून कितें तरी खबर ना. तेन्ना एक दीस आमी अशें ट्राय केलो. मसालो घाल मगो बरें लागना. मागीर बरें लागना. राव लायट ऑन करता. निवळ करपा जाय आमकां तें किचनान सगळें रेकर. पळोवया मागीर इफ केलें जाल्यार आमी तुमचे वांगडा शेअर करतली. इफ मन मातशें ना जाल्यार करपाना फाल्यां करतली. मागीर करपाक जाय खूब हें आसा मेस. हे रेड दिसता न्हू. ऑलरेडी रेड आशिल्ल्यो. इल्लूशी आसा ती मॅगी दोगांक पावपा सारकी मॅगी ना स्टिला मॅगी. आनी कितकी इल्ली रेड पळयात. ते कितें वतले राव. ते बॉटल कर येते अशें सायडीर. वाव तुवें तें कित्याक घातलेलो. सीजन आसतली ती जाली गो. किचनाचो मॅच आमगेलो इग्नोर करात तुमी. सगळीं आयदनां पसार जालेली आसा. जाली कितली ब्रायट दिसता आनी कितली इल्ली आसा पळोवया आतां. दी तर घालून भशेन घालून बी लागता तें न्ही तें कितें रॅमीन कितें तरी हाडला न्हू तें म्हणून तशें. वा एक टेस्ट करूया. एका बावलान सुद्दां जावपाची मॅगी ना ती. एकाच बावलान खावली एकूच हाड. सामकी तीख लागता. 2 चमचे घे घाल एकाच हितून घाल. चम्मच काड. अच्छा हे घे पकड घे. तुमकां मम्मीला आवाज येता आसा व्हडल्यान पेंट मारपाचें. मम्मी उलयता न्ही आमच्या घराचो पेंट मीन्स मारीन कसो दिसता आमकां. पूण पयलींचें चेंज करपाकूय कितें जाता. तसलोच कलर मारपाक जाय गो. बाकी तुमी आमचे वॉल पयल्यात आसा न्ही हॉलान कसले कलर आहा ते चेंज करपाक आमचे प्लॅन आहा. चवथीक एक तर दिवाळीक चवथीक केल्ले बरें दिसता. हय दिवाळी म्हणल्यार खूब टायम असो ते मागीर पेंटा मागीर आतां सद्या आमी मॅगी एन्जॉय बरें लागता. तीख लागता तशें आमकां तीख आवडटा बट चड तीख लागता. इल्ली घेता तर आनी आमी दोगूनय एकूच बावल घेतला. इल्लीशी आहा न्हू ते खातीर खाटीर इला आमी आतां बेडाचेर. आतां सपोज चॅलेंज बी केली जाल्यार सामकें कितें जावपाचें. म्हाका दिसता रामीनूच बरें मेळटा. ते रामीन फक्त इल्लोसो पॅक. अशें चड आसता म्हारग आसता ते चड आसता न्हू. बरें लागता पूण कितें सामकी तीख लागता.
सॉफ्ट ड्रिंक बी जाय आशिल्लें. तुमकां बी स्पायसी आवडटा न्हू जाल्यार हें ट्राय करा. हांवें चिंतूच नाशिल्लें इतलें तीख लागता म्हणून. मिनी पॅक चड हाडल्यार जातलें 20 जातलें. ह्यो फक्त 10 रुपीज. इल्लेशें बट बरें ट्राय करता. पुरो गो बाय घाम येयलो. ती बिस्कीट जाय म्हाका राव. एक बिस्कीट फोड. सामकें तें करता तरी जाय खावपाक. तीख आवडटा पूण बिस्कीट क्रीम बिस्कीट स्पायस लेवल कमी करपा खातीर आमी बिस्कीट खाता. क्रीम बिस्कीट हालयलें मेगीन आमकां आवडूनय उरपा मात्र जळपा लागता. फ्रिजानूय उदक दवरलेलें ना. नाका रे बाबा. आनी एक दीस पूण चॅलेंज बी केलें जाल्यार किचनान सगळें मॅस आहा. सगळें निवळ करतालो. करता तेन्ना शूट केलें. आयज केलें जाल्यार केलें कोण. आनी उदक आमी तें सकाळीं मागीर भाजी बी घेतली ती कांय शूटूच करूं ना. पावस येयलो मागीर आमकां यादूच ना आमी शूट करतालो म्हणून. सत्री गावली बसीन. म्हाजी काल न्ही सत्री उरलेली बसीन आनी ती म्हण वयर इलेक्ट्रीक AC बसीन म्हाजी सत्री उरली आनी हांव घरा कडेन सोदता. म्हाका यादूच ना. मागीर एका तेका कॉल करून बसीन एक खंयचो नंबर घेवन फायनली ती सत्री म्हाका मेळ्ळी. सत्री बी शेणप म्हणल्यार ती बरी सत्री तरी पूण ती बरी. तेणी मागीर म्हाका हाडून दिली. रावचें पडलें. वयर तशें लेफ्ट सायडीन तेच बसीचो उरता न्हू. उरता पूण बाकीचे बेश्टे बसीन गेली इलेक्ट्रीक बसीन म्हणून उरली ती. थंय म्हाजो हांवें घातली वयर पूण कितें हातूच पावना जालो. मुळान रावपा येता गो. तेन्नाच म्हाका सीट मेळ्ळें सो हांव बसलें. म्हाका मागीर याद ना. घे काड सांग. 2 आहा म्हणून दोन त्यो एक आहा म्हजी. उदक पिता. बिस्कीट खाता. सो ते आयडन घासपा येयला. मॅगी केल्लो तो बावल म्हाका फेस इग्नोर करात. म्हाका आजुनूय तीख लागता सामकें. मम्मी तूं कुकर दवरता म्हणटाली न्हू गे. आयज आमगे दाळ शीत सो मम्मी कुकर लायता. शुक्रार म्हणल्यार आमगे एज युजल बिकॉज शुक्राराक आमगे सदांच दाळ शीत कितें दुसरें मेळपाच ना. ओके चणे खंय तीख सो मातसो कर. सो आमगे दाळ न्ही खंय रेडी जातली. आमकां न्ही रातचो नळ नासता आमचें तशें. सो आमकां भरून दवरचें पडटा. आमगे दिसाचो नळ येता संक बी तसो सांग. मागीर अशें हे टायमार नळ नासता केन्ना केन्ना आसता. टाकी घेवपा म्हणटा पूण कितें जाता आमच्या हांगासर वयर उदक चडना सो टाकी घेवन आमकां फायदो बी ना. म्हणटकीर आमी अशेंच भरून दवरता. एक आसा बारीक टाकी पूण ती सुद्दां भरना वयर. ते खातीर आनी नाका म्हटलें. मम्मी केन्ना दवरता तर गे कुकर.
सो आम्ही खाली मॅगी तीक लागता स्टील हय आणि पळोवया आतां आमी हाच्या मुखार कितें करतली ती तुमच्या बरोबर शेअर करतली. सो आतां मातशें आमी बसोन घेता. तुम्ही राहा आमचो व्लॉग पळया. खंयच वचनाका आमचो व्लॉग पळयात. सो आमी न्ही तो व्हायरल ट्रेंड ट्राय करताली तो टर्मरीक बी घालून काय जावना बेस्ट जस्ट व्हायरल तो तरी पण आमी शॉर्ट अपलोड केला आमचो तुमी पळयात. जस्ट बेश्टोच असो ट्राय केल्लो. सो आमी तो मातसो हें करून पळयलो बट मातशें कितें कशें तरी जालें तितकें खबर ना जाला काय कितें तें बट मातशें तरी कितें तरी जालें. सो मागीर सगळें कितलेय ट्राय 2-3 फावटी एकदां सगळें ट्राय करता आसतना सगळें उदक वतलें मातशें. ग्लास पडटा अशें तरी बरो हांवें धरलो म्हण तेका मीन्स आमी एडजस्ट करता रावपा खातीर तो ग्लासूय सोमतो सकयल पडपा आशिल्लो. सगळें उदक जालें तें पुसतालें. आतां मम्मी पळय जेवण करता खंय तें म्हणलें तुमकां दाखोवया. जेवण म्हणल्यार जस्ट दाळ आनी शीत. हय तें खंय टी व्ही पळयता हांव वयता भितर मम्मी कितें करता दाखोवपाक. मिरची पावडर बी मीठ मिरची सो कुकींग करपाक आमकां खूब आवडटा बट शुक्रारची फक्त मम्मीच करता. मम्मी आमकां कांय हेत लावपाक दिना कित्याक आमी आंबट बी खाता न्हू. आतांच हांवें नुस्तें सुद्दां घातलें माजरांक. ती बोवाळ मारता न्हू तांकां जाय तांकां उपास केल्यार कशें जातलें माजरांनी. सो दाळ जाता रेडी आनी आमकां लागलें भूक. मागीर आमी जेवतलीं आतां थोड्या वेळान हें जातकीर. फाल्यां शेनवार सो घरा कडेन. ताका बॉयल आमटेक जाल्यार मागीर आमी जेवतलीं. आनी शीत बी दाखयता कुकरान रेडी आसा. सो आतां न्हू आमी जेवन घेता आनी हें आसा शीत आनी दाळ आनी हांवें म्हाज्या खातीर 2 पापड घेतला. सिस्टराक खंय नाका सो म्हाका जाय मम्मीकूय नाका खंय सो हांव हें पापड बी खाता आनी जेवता. खंय खबर ना कितें तरी केलां पण म्हाका सामकें अशें रोस बी कांय आवडना. सो असलेंच करप आमच्या दोगांय खातीर तरी. सो आतां आमी जेवता. तर न्हू आमी ते जेवली कितें केल्ले ते चण्याचे आनी पापड अशें तशें आमी जेवली मातशें. हय आनी आमचे दोळे पण तुमकां कळटा आसतलें की चाय पावणे बारा पावणे बारा जाल्यार आमी ते ह्योच व्लॉग एडीट करतले. पावणे बारा जाल्यार हरशीं आमी 11 बी न्हिदता एक्चुली. पूण ह्यो व्लॉग आमी आसा पळय तो एडीट करतालीं मागीर टायम मेळना म्हणून. सो तो व्लॉग एडीट केलो आनी एडीट करता कळ्ळें की आमी लास्ट हें घेवन आशिल्लें. सो तो आमी शूट करपा खातीर येयलीं. सो आतां आमी मेळया फाल्यांच्या व्लॉगान. टील देन बाय टेक केअर आनी इफ तुमकां आमचे व्लॉग्स आवडटा तर प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा. सी यू.